चान्न्याचे राती माडाचे सावळेचे इंटरेस्टिंग आसा. तो एक खूब जाणांक अजून खबर ना की हे पद आयले खंयच्यान, आनी तेन्ना आय थिंक यू आर नॉट इवन मॅरीड. ना, ओपिनियन पोला पयलींच्यो गजाली, पयलींच्यो गजाली. सो इतले रोमॅन्टीक सॉंग. ताकाय बरो एक इतिहास आसा, सांगू? हय सर सांगा. हांव मुंबय आकाशवाणी विभागांत आशिल्लो पळय, तेन्ना तो प्रोग्राम कसो, सकाळचें अर्दवर कोंकणी आनी रातचें अर्दवर. ह्या अर्दवरांतलीं 10 मिनटां बातम्यो, खबरो. उरिल्लीं 20 मिनटां एक तर संगीत किंवा नाटक, श्रुतिका, टॉक बीक असलें, सकाळचें आनी सांजचें. तशेंच म्युजीक ज्या दिसा लायताले, संगीत, त्या दिसा पद्दत कितें आशिल्ली, एक दीस कंप्लिटली कांतरां लावप तियात्रांतली किंवा दुसरी बाकीची रिकॉर्डी येताल्यो त्यो, आनी एक दीस हिंदुस्तानी पद्दतीची गितां लावप. ही पद्दत आशिल्ली. जावप अशें की ज्या दिसा कांतरां लायता त्या दिसा हिंदूचे फोन येवप, हें कितें लायलां, हें कोंकणी आमचें न्ही, हें बंद करात, हें असलें लायनाकात म्हणून. आनी ज्या दिसा हिंदुस्तानी पद्दतीचें लायतालें त्या दिसा क्रिस्तांवां कडल्यान फोन येवप की हें मराठी कितें लायलां काय म्हणून, हें आमकां नाका करताले आकाशवाणीचें. हें रिपिटेडली जावपाक लागलें. म्हणटकच मागीर आमच्या स्टाफा भितर तेन्ना ललिता खांडेपारकार आशिल्ली, ती संगीत लायताली. मागीर माशेलकार म्हणून आशिल्लो, तो एक्चुअली संगीत दिग्दर्शक. आनीक दुर्गा नेवरेकार आशिल्ले. आमचे भितर एक विचार जालो की हाजेर उपाय कितें काडप. हो समाज अशें म्हणटा, हो समाज अशें म्हणटा. म्हणजे एक वाट काडली की एकाच चंक म्हणटाले ताका, चंक डिवायड करप. म्हणजे दर्या 20 मिनटां आसात, 20 मिनटां भितर 6 सॉंग्स वतात अशें दर्या. तेन्ना चंबीचे रिकॉर्डीचेर 3.25 मिनटांचें एक गीत आसतालें. 3.25 मिनटांचे दर्या 6 वतात. 3 कांतरां लावप, 3 हिंदुस्तानी पद्दतीची लावप, दोगांच्योय गाडी. आमकां फूल मेळटालें, तेंय बी अर्द करून उडयलें. आतां हो प्रश्न सुटलो ना मागीर, तो हांव थंय आसा म्हणसर सुटलो ना, पूण म्हजे तकलेंत तो विचार उरलो. मागीर विचार आमचे मदीं असो जालो की आमकां गितां आनी नाटकां अशीं जाय की दोनूय समाज बसून तो एप्रिशिएट करूंक शकतले. नाजाल्यार हे डिवायड सदांच उरतली, ती उरूंक जायना. नाटक आनी संगीत तरी आमी दोगांनी एप्रिशिएट करपा सारकें आसूंक जाय. हाजेर कितें करप, हाजेर हें मेळो ना, उत्तर मेळ्ळें ना. आनी मागीर हांव 63 हांगा आयलो. सुरवातीच्या काळांत हांव जांबावलेच्यान येतालो बसीन, आनी बसीन येतना दोनूय वटेन ती शेतां केपेंच्या रस्त्याचेर, आनी ताचे रंग बदलताले सिजना प्रमाणे. रोयतकच एक रंग आसतालो, मातशी वाडटकच एक रंग, मागीर पिकतकच दुसरो रंग. ताका लागून जायत किंवा आनी कित्याक जायत, तो विचार म्हजे तकलेंत घोळत उरलो की अशें एक गीत आमकां जाय की जें दोनूय समाजाक आवडटलें. म्हणटकच उतरां सोंपी जाय, चाल तोंडार बसपा सारकी जाय. कित्याक आयकून बरें दिसलें म्हणून जायना, तुका तें म्हणूंक आयल्यारूच तें पॉप्युलर जाता. कळ्ळें तुका. हृदयनाथ मंगेशकराली कितलींशीं बरीं गितां आसात, पूण ती दुसऱ्याक म्हणपाक कठीण जातात, कॉमन मनशाक, म्हणून ती पॉप्युलर जायना. म्हणटकच हें सगळें लक्षांत धरून घोळत हळू 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 घोळयत तें पद हांवें तयार केलें. आनी 1965 तें तयार जालें. कडवी टेन्शन नाशिल्लें न्ही, सुसेगाद वतालो. आनी मागीर तें हांव तेन्ना आवाज येयल्लो बरो आशिल्लो. हांव म्हज्या मित्रांक म्हणून दाखोवंक लागलो. कोलवें गेले, कोणाचो आग्रो जावप, अरे तें म्हणून दाखय. आनी म्हणटकच मागीर सगळ्या लोकांनी तें एप्रिशिएट करप. मागीर आनी एक मातशें व्हडलें गेट टुगेदर जालें, थंय बी परत तसोच ताल बी लायली तुमी? ताल हांवेंच लायिल्ली. ओके. आनी म्हजी एक संवय, आतां जी ताल आसा म्हजीच एक ती संवय की गीत रचतनाच हांव चालीचेर रचतां. मागीर संगीत दिग्दर्शकान ती घेवची किंवा ताणें आपली लावची, पूण म्हजी म्हणून एक चाल ताका आसा. ताका लागून एक फायदो जाता कितें, मिटर सारको जुळटा. म्हणजे दुसरी चाल लायली तरी ताका उडाताण करची पडना शब्दांची, तो एक फायदो. म्हणून म्हजे म्हणून एक चाल आसता. म्हणटकच
अशें हांव तें म्हणत गेलो. एक दोन कार्यक्रमांनी आणि उल्हास बुयावान तें आयकलें आनी तोय बी तें म्हणूंक लागलो तेच चालीचेर. मागीरचें मात श्रेय ताका दिवपाक जाय. ओपिनियन पोल पर्यंत तोय कांय करूंक शकलो ना, कित्याक सगळेच आमी हांगा घुस्पून उरिल्ले न्ही. ओपिनियन पोल जातकच तो मुंबय गेलो आनी हिज मास्टर्स वॉयसाच्या अधिकाऱ्याक मेळ्ळो. तेन्ना गजानन बाटवे म्हणटा तो आशिल्लो काय दिसता म्हाका. आनी आपल्याक 2 गितां रिकॉर्ड करूंक जाय म्हण ताणें सांगलें ताका करूं येता, पूण तूं आमचो ऑडिशन्ड आर्टिस्ट न्हय. तेन्ना तुवें 300 रिकॉर्डी विकत्यो घेवच्यो पडटल्यो पयलीं. आमकां गॅरंटी तितले पयशे दवरचे पडटले 300 रिकॉर्डीचे, तरच आमी ती काडूंक शकतात. आतां उल्हास बुयावाक त्या वेळार कांय जोडीचें साधन नाशिल्लें. तो हांगा आयलो, नारायण मावज्याक मेळ्ळो. नारायण मावजो आनी ताजे मित्र आनी आमी सगळे मेळून ते पयशे उबे केले. ते उल्हासा कडेन दिले. ते घेवन तो मुंबय गेलो, ते HMBक दिले आनी 2 गितांची एक रिकॉर्ड ताणें काडली. एक वटेन मनोहर बाबाले गोंयचे म्हज्या गोंयकारांनो आनी एक वटेन चान्न्याचे राती. आनी ही खबर 67 ओपिनियन पोल जावन वतकच उपरांत तोपर्यंत सगळे घुस्पून उरिल्ले न्ही हांगा. तेन्ना तुमकां अशें दिसूं ना आपलो कॉपीरायट आपल्याक हक्क आसपाक जाय? ना ना. इनफॅक्ट तेन्ना परिस्थितीच अशी आशिल्ली रुपेश की एक कोंकणी गीत जर काडटा HMB आनी तें काडपा खातीर जर कोणूय कितें करता जाल्यार ताका जाता तितलो आदार करप. उल्हास बुयावाक पसून पळय हो आदार केलो तो त्या भावनेन. तातूंत तें व्हडूय जालें पद मागीर. हय खूब लोकप्रिय जालें तें. मागीर राजेंद्र तालकान तें आशा भोसले कडल्यान बी गावन घेतलें. मातशी तुमी अजुनूय म्हणटा तें पद? हांव ना, मात म्हजो आवाज गेला. तुमचे तकलेन आय थिंक तें एक मेजर तें घोळत उरलें. तो विचार थंय पळय सुरू जाल्लो तो विचार घोळत उरलो आनी तातूंतल्यान तें हळू 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 आयलें.